तुझे समोर आया दुनिता कत्याकारसा दुनिया तुका भेटयता पोविस्ताना तांका नवे रचन केला पोविस्ता बेतांका नवे मिसाल दिला तुझ्या उपकाराक का पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण म्हाका मोतराय गोगरेका जिणे तुझ्या मी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो हे बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्या आमची पदकां आमी वळखून घेवया सांगता आमी मागया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांतूं सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पदकां केल्या होमचो अपराध होमचो बड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया देवा मासुमेस्तांच्या बापा देसा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच तळ्यान तुका बाप म्हणून आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें पवित्र स्थानाचे जरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या देखून मनांत तो सुथीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशी कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप बरो जाल्लो तो थोंटो पेद्रूची आनी जुआंवची पाट सोडिना जालो तितल्यार लोक सकड विजबीज जावन सलमांच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जाले तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो इस्रायलाच्या मनशानो तुमी हाचे विशीं कित्याक आजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनच आसात आमी आमच्या काशा पदवेन वा भक्तीपणान या मनशाक सोलोवंक केलां काय कितें अब्राहमाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजाच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका तुमी नेखारलो पिलातान ताका सोडचें म्हणून निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसल्या ताका तुमी नेकारलो एक कुणीगार
तुमकां सोन दिजे म्हणून तुम्ही मागले आनी जिविताच्या कर्तराक तुम्ही जिवीशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हणून तुमी सकड पळयतात. तरी भावानो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी ज्ञानार्पणान केलां म्हूण हांव जाणां. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून समेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवातय फाटी परता, तुमची पदकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सरस्पर जावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धडतलो. देवान आपल्या भगवंत प्रवाद्या मारिफांत सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रस्तो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय. कित्याक मोयजेन सांगलां, म्हाका तांणी नेमलेले बरी तुमकांच भावा मदलो एक प्रवादी सरस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दिजे आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे पर्जे मदलो भायर उडयजे. खरेंच सामुएल धर्या प्रवचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशेंत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्रामाक तांणी म्हणलें, तुजे संतती थंय संवसारांतलो सर कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्यान आपले कोटेपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयलो धाडला. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पुरा आमच्या देवा, कितले बोरते नाव दे तुझे, हक्के प्रितुमेचे. सर्वेस्पुरा आमच्या देवा, कितले बोरते नाव दे तुझे, हक्के प्रितुमेचे. सर्वेस्वर आमच्या देवा, नाव ते तुझे पोरते, महिमा तुझी मोळबा वरती स्थापित केल्याय तुवे. सर्वेस्पुरा आमच्या देवा, कितले होते नाव ते तुझे, हक्के प्रितुमेचे. तुवें केला विशाल मोळबार, नेकेत्रा संद्र देखता. तुझ्या हातान केल्लें तें काम वैभवता सो सागता. सर्वेस्पुरा आमच्या देवा, कितले व्हडले नाव ते तुझे, हक्के प्रितुमेचे. मनशाक तुवें व्हरत्या मोगान रसना वयर राय नेमलाय.
विनाशी तो तरी ताका वैभवान नेटयला सर्वेस पुरा आमच्या देवा कितले मोठे नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचे सर्वेस पुरा आमच्या देवा कितले मोठे नाव ते तुझे अख्खे प्रितुमेचे Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी एम्माऊस्तावन पाठी आयलेल्या शिसाणे तोवळ वाटेर आपणा घडल्या संगती विशांत आणि उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयता आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखताव गाय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मोतेंत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनांत. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले. संग सतमानूंक ते आनीकय दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयणपणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगळ्यार भाजल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो सुत्यो संगती तुमचे संगत आसल्या वेळार आमी तुमकां सांगल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतेक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदला पासो आनी फातक्यांच्या बोक्सांनीचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचे उतर है वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचो नियाळ आमी सुरू जावन आरंभ करच्या पयलें आयच्या शुभ वर्तमानाच्या निमाण्या वाक्यातावन आमी आरंभ करया. तें निमाणें वाक्य जावन आसा, हाका निमाणें वाक्य आत्तां वाचलें, देवाचें उतर न्ही, ताच्या पयलें एक शब्द आसले, ह्या संगतीक तुमीच तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. यू आर द विटनेसस. खंयच्या संगतीक? जेजू जिवाक जाला. भाऊ भयणीनो, जर आज आमी हांगासर बसोवन आसा जाल्यार हर एकली आमी साक्ष जेजू जिवान जाला म्हणल्यार. हाच्या व्हडली दुसरी साक्ष नाका. आज हांगासर आमी इतलीं जाणां बसोवन आसा जाल्यार हीच व्हडली साक्ष ह्या संगतीक तुमीच एक साक्ष म्हणलें. उतर 2000 वर्सां उतरल्यारी खरें जावनूच आसा. आनी शीस जें कितें घडलां त्या संगतीक साक्ष जालें. ताचे उपरांत कोण शिसांचें उतर आयकून क्रिस्त थंय आपलो भावार्थ पाळून आयलीं ती साक्ष जाली. आनी आज आमी त्या क्रिस्ताचे साक्षी जावन आसा. जिवंत क्रिस्ताचे साक्षी. कितें सक्कट 2000 वर्सां आदीं घडलां ताका आमी साक्ष दिता. जो भावार्थ आमी पाळटा, जें क्रिस्ती जिवीत आमचें आसा
तेंच एक साक्ष. आणि तुम्हीच ह्या संगतीक साक्ष हे उतर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर बांदून हाडला. कित्याक वापरला आणि ही शुभ वार्ता कित्याक बरयल्या ते आमी समजूंक प्रयत्न करया. तेदळ हो निमाणो शब्द तुम्हीच ह्या संगतीक साक्ष सोम्यान म्हणलें तें कितलें अर्थ बरी जावन आसा तें आमकां समजूंक साध्य जातलें. जेजू पुनर्जीवनपणा उपरांत वेगवेगळ्या जाग्यांनी दिश्टीक पडटा. वेगवेगळ्या संदर्भार तो दिश्टीक पडटा. आनी हें जेजूचें जिवनपण आनी ताणें दिश्टीक पडचें भोव म्हत्वाचें. कित्याक तो परत परत दिश्टीक पडला. तो कित्याक परत परत दिश्टीक पडलो तांकां इतलेंच सांगच्याक हांव जिवन जाला तुमचे सांगात आसा. वांजेलिस्त हर एक 4 वांजेलिस्त परत बरयतात तो 3 दिश्टी पडलो हांगासर दिश्टी पडलो. कित्याक आमी ते समजून घेवंक प्रयत्न करया. भाव भयणीनो जेजूच्या जिवनपणा उपरांत शीस जेजू विशांत कितें करतात कितें करतात जेजू विशांत परगड करतात. न्ही परगड करतात. परगड करता आसतना जायतो जुदेव लोक क्रिस्तांव जातलो. क्रिस्ताचे पाटलावदार जातले. आनी हे जेजूचे शीस जेजू जिवन जाला म्हण परगड करतले. जेजू जिवन जाला. आनी जुदेव म्हणटले तुमकां पिशें लागलां. तुमकां तकली सोमाना. तुमकां तकली सोमाना. तुमकां भ्रामे कोणी पुणी जिवन जाल्लो तुमी पळयला की अशे क्रिस्तांवांक ते एका रितीन हल्क करतले. आनी तुमी क्रिस्तांव जावंक येतात. तुमी जुदेव आसले तुमी क्रिस्तांव जावंक येतात आनी तो जिवन जाला दिश्टी पडला म्हणटात. आनी एका रितीन क्रिस्तांवांक इन्सल्ट करतले. हे आनीक कुशीन पवित्र सभेच्या सुरवेरस दोगदवणी आरंभ जाल्ली. आनी दोगदवणी आरंभ जाता आसतना थोड्यांक तांचो भावार्थ दोंडोळोंक सुरू जालो. आनी वांजेलिस्तान ही सुवार्ता बरयल्ली. जेजू जिवन जाल्ल्या तक्षण दुसऱ्या दिसांनी ही सुवार्ता बरयतना जेजू जिवन जावन 31, 40, 70 वर्सां जाल्यान ऑलरेडी 70 वर्सां जाल्यान ही सुवार्ता बरयतना जेजूच्या मरणा उपरांत. आनी थंयसर दोगदवणी आरंभ जाल्या. आनी दोगदवणी अणभव करचो लोक निराशेंत आसा. जेजू जिवन जालो थोडे बडी दिश्टी पडलो आज खंय गेला निराशेंत आसा. देखूनच असल्या लोकांक एका रितीन उत्तेजन दिवचे खातीर लूक वो वांजेल बरयता. जुवा वांजेल बरोवन जिवनपणा विशयां सांगता आनी त्या लोकांक एका रितीचें धैर्य दितात बरोवसो दितात. जिवन जेजू आसा. आमी ताका पळयल्लो तो आमचे सांगाता आसा. आनी हाका एक उदाहरण म्हणयत एम्माउसाचें गडीत. आज एम्माउसाच्या गडीत असो दुसरो वांटो. कालची शुभ वार्ता आमी पळयली जाल्यार दोगशीस खंय वेतले खंय वेतले ते खंय गेल्यार आमकां कितें दोगशीस खंय वेतले एम्माउस कुशीन वेतले. निराशेंत ते वेतले न्ही निराशेंत वेतले. जेरुसलेमांतल्यान भायर वेतात ते. आतां उडा सोबरा जेरुसलेम जेजू हर एक पोटी म्हणटा आमी खंय या आमी खंय या आमी जेरुसलेमा कुशीन या जेरुसलेमा कुशीन या. लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेरुसलेमा कुशीन या. एका जुदेवाक जेरुसलेम जावन असलो संकेत देवाच्या हाजीरपणाचो. जेरुसलेम तांकां बरवसो दितलो. आतां हे दोग जाण शीस जेरुसलेमांतल्यान एम्माउस कुशीन वेतात. असो अर्थ कितें बरवसो पुस्कू जाला न्ही. बरवसो ना. वी आर लॉस्ट वी आर डिफिटेड. देखून वी आर गोईंग अवे फ्रॉम जेरुसलेम म्हळ्यार आमी जेरुसलेमांतल्यान पयस वेता. कित्याक पयस वेता कित्याक पयस वेता निराशा न्ही निराशा. आनी लूक वांजेलिस्त ह्या दोगां शिसांक थंयसर दाखोवन दिता आसतना त्या क्रिस्तांवांक सांगता आळे तुमी जेरुसलेम नवें जेरुसलेम कोण जेजू न्ही ताचें हाजीरपण. आनी ताचे तावन तुमी पयस वचून आसात म्हळ्यार निराशेंत आसात. निराशेंत आसात. तुमी कितें आशिल्लें जेजू येता म्हणून तो तुमकां येना म्हूण भोगता जाल्यार त्या शिसां भाशेन तुमी निराशेन बुडोवन ताचे तावन पयस वचून आसात.
आनी पयस वचून आसतना जेजू तांचे सांगता सोमकलो म्हणलें गडीत वांजेलिस्त बरयता आनी तो तांचे सांगता आसलो ताची वळख धरली केदळा तो ताचे लागीं उलयतना ताची वळख तांकां मेळ्ळी उडो मारतना ताचो अणभव तांकां जालो आनी वांजेलिस्त ही सुवार्ता बरयतना सुरविल्या पवित्र सभेन भाऊ भयणीनो ते कित्याक सांगता मेळटले धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकांत आमी वाचता कित्याक सांगता मेळटले घरांनी ते हा फेस्तांक व्हरोंक पार्टीक कित्याक सांगता मेळटले क्रिस्तांव घरांनी देवाचें उतर आयकोंकू आनी उडोव मोडोवंक न्ही गी पळया एम्माउसाच्या वाटेर तो तांचे लागीं उलयतना तांची काळजां कितें जातालीं कितें जातालें हा पेडटली न्ही गी उडो मारतना असो अणभव आमकां जालो आतां वांजेलिस्त त्या कश्टूच्या क्रिस्तांवांक निराशेन बुडोवन ताचे तावन पयस वचोन चिंचांक कितें म्हणटा हा तुमचे लागीं तो उलयता ताच्या उतरां मारिफात उलयता तुमची काळजां पेटत जाय तो उडो मारतना ताचो अणभव जोडी जाय तो तुमचे सांगतच आसा पळय खंयच्या रितीन वांजेलिस्त त्या सुरविल्या क्रिस्तांवांक आपल्या उतरांनी कितें दिता भरवोसो दिता उत्तेजन दिता प्रोत्साहन दिता आजची शुभ वार्ता जावन आसा ते एम्माउसाच्या वाटेर जेजूक भेटले तीन तावन ते खंय आयले परतून हा तांकां थंयसरच रावया तेणे कित्याक पाटी आयले ती वांजेली सांगूंक आशेता आणे ते पाटी आयले कोणा सांगता ते आसले हेर शिसा सांगता ते आसले हेर शिसा सांगता आसले दे शेअर देयर एक्सपिरियन्स तूं निराशेंत वचून आसाय जाल्यार तूं जेजूक भेटताय तुजे सांगता तो असो ताचो अणभव जोडताय जाल्यार वच पाटी समुदायाक गो बॅक टू द कम्युनिटी अँड शेअर युअर एक्सपिरियन्स पळया थंयसर उतरां अशीं आसा ते पाटी आयल्या शिसांनी वाटेर आपणा घडलेल्या संगती विशांत आनी उडो मारतना आपणे ताची कशी वळख धरली ह्या विशयान सांगून सुरू केलें म्हळ्यार समुदायाच्या सान्यांक बरवशान भरतात ते आनी त्या वेळाचेर बरवशान भरतना जेजू परतून थंयसर दिश्टीक पडलो परत ताणें उडो मारचो आनी शिसांनी ताची वळख धरची हे सुरविल्या क्रिस्तांवांक भाऊ भयणीनो गरजेचें जालें इट वॉज अ एनकरेजमेंट तांकां उत्तेजन तुमकां भोगता जाल्यार जेजून येता म्हणलें येवना 10 वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं खंय आसा जेजू भियेनाकात तो तुमचे सांगताच आसा आनी परतून लूक बरयतना तो विवरण दिता ताच्या कुडीचो कित्याक लूक ग्रेक कथावन आयला ग्रेक कुडीचें जिवंतपण आसा म्हणून पातिनातले आनी ते कुडीच्या जिवंतपणा विशयांत उलयतना ते तामाशे करतले ग्रेक क्रिस्तांवांक देखून लूक सविस्तार रितीन बरयता ताणें ताचे गाय दाखयले कडवळ दाखयलें ताणें केलें तो नीज कुडीचें जिवंतपण आसा म्हणून लूक वांजेलिस्त विवारसून बरयता तांकां ग्रेकांक जाप दिवचे खातीर भाऊ भयणीनो कितली सोबीत शुभ वार्ता पळया खंडीत जावन हे वाचल्या त्या सुरविल्या क्रिस्तांवांक ही सुवार्ता आयकल्या सुरवेल्या क्रिस्तांवांक बरवसो मेळोंक नागी मेळचो नागी खंडीत मेळटलो जेजू आमचे सांगता आसा जीवन जेजू आमचे सांगता आसा तो येवंक भितर येवंक दार उक्तें करीचें म्हणून ना बिकॉज ही हॅज इज ग्लोरियस बॉडी मैमेवोन कूड ताची जावन आसा ताका भितर येवंक जण लावंक ती करीचें म्हणून ना तूं खंयच्यानी येवंक शकता इज प्रेझेंट तर आमकां कसलो संदेश भाऊ भयणी जेजू आमचे सांगता आसा ही इज विथ अस तो आमचे सांगता नातलो जाल्यार आमी हांगा आसची गरज नातली भाऊ भयणी हर एकल्या सांगता तो आसा जीवन जेजू तो आसा तूं एम्माउसाच्या वाटेर आसाय जाल्यार तुजे सांगता आसा एम्माउसाच्या वाटेर म्हळ्यार तुवें भावार्थ दंडळून निराशा भोगून
हांव इतलो आशिल्लो जेजू म्हजे मागणी आयकतलो जेजू म्हाका राखतलो सांबाळटलो जाल्यारय हांव कश्टण आसा संपन्न आसा म्हणून निराशेंत एम्मावसाच्या वाटेर वचून आसाय जाल्यार तो तुजे लागीं उलयता तुजे सांगाता आसा तुजे सांगाता आसा आनी तुका तो अणभव जाताना वच तुज्या कुटुंबाक तांकां सांग डोंट कीप इट हिडन तो अणभव धांपूर दवरिनाका तुज्या कुटुंबाक सांग तांकांय बरोबर वचो दी तूं तांचे लागीं जेजू विशयान सांगतना कितें जाता भाऊ भयणीनो रोमाकारान बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश म्हळ्यार कितें हॅलो संदेश म्हळ्यार कितें कसलो संदेश कोण संदेश जेजू विशयान न्ही गे जेजू विशयान तो संदेश म्हळ्यार तुजो अणभव जेजू विशयांत वच तुज्या समुदायाक सांग आनी तांकांय तो अणभव जातलो अणभव जाता आसतना जेजू सांगाता आसा भाऊ भयणीनो होच संदेश आयचो वांजेल आमकांय दिता जेजू कोणा सांगाता आसा जेजू आमचे सांगाता आसा ताचो अणभव जोडी जाय जाल्यार एक आमी सांगाता मेळटना तो आमचे सांगाता आसा when we are together even today he is with us आज सांगता हांव देवाचें उतर नियाळ देवाचें उतराचो नियाळ दिवन आसा जाल्यार तो आमचे सांगाताच आसा तो आमचे सांगाताच आसा ताचें उतर आमी आयकतना भाऊ भयणो तोच आमचे लागीं उलयता ही इज स्पीकिंग टू अस आमची काळजां पेट्टलीं जाय जाल्यार ताका आमी आयकत जाय एमोसाच्या वाटेर जर ते दोग जाण शिस ताका आयकनातले जाल्यार ते तांचेच विशयान उलोवन वेतले जाल्यार तांची काळजां कशी पेटती आसली पेटते गे पेटती नासले ती बावडूंत आसते शेळमोडी आसते दे वर बर्निंग म्हळ्यार ते ताका चित दिवन आयकताले पयले तो आमचे सांगता आसा म्हणून ताची वळख तरी जाय ताका आयकत जाय वी हॅव टू लिसन टू हिम दुसऱ्यान आयकतना कितें जाता तो कोण म्हूण कळय जाता दुसऱ्यान तो हांगासर मोडटना ताची वळख धरी जाय जाल्यार ताका आयकत जाय आयकतना भावार्थ उत्पन्न जाता भावार्थ उत्पन्न जातना आमी ताका पळोवंक शकता वळख धरूंक शकता आनी तो आमचे सांगाता आसा तो आमचे सांगाता आसा भाऊ भयणीनो आमी त्या जिवंत जेजूचेर बरवसो दवरलेले हांगासर आसा तो अणभव आमचो जायचे हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदानाक आमी येता आसतना आमी एका समुदायान सांगता तो अणभव आसली सांगता येता हांगासर त्या सोम्याक परत ताचो अणभव जोडल्या उपरांत आमी पाटी वेता खंयसर वेता आमच्याच कुटुंबाक वेता आमच्या समुदायाक वेता तो अणभव थंयसर आमी दिवंक आसा ते शीस परतून आसो न्ही जेजू मेळ्ळो आमी ताची वळख धरली म्हणून परतून मुखारसून वचोनात खंय आयले फाटी आयले न्ही गे फाटी आयले देखून भाऊ भयणीनो हो संभ्रम आमी संभ्रमसो हे मिसाचें बलिदान तो आमचे सांगता आसा म्हूण सांगता तो आमचे सांगता आसा ही इज विथ अस ताका आमचे सांगता आमी सदांच दवरया ताका हेरांकी तसो सांगात भोगोवंक आमी आदार दिवया आमेन बापा घे बापा घेवा स्वीकार कर पावन कर जीवन अर्पित तुका म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातान बलिदान आपल्या मनाकेन महिमे आमच्या नेके पवित्र वाग सर्वेस्पर म्हणून घे मोगाच्या बापा हे पास्क परबे समयार पविस्ताना नव्यान जल्मल्यान तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता तेतून दयेळायेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावो आमा सुमेस्तांक तुजो आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया
आम्ही सर्वेस्परातही उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो पूर्ण देख करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाखाणणी वर्त्या दाबासन आम्ही करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप करता तो आपूण मरण ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि आपूण पुन्हा जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिले देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गींचे सरदळपार निरंतरी गायता तुझे मुखार दळपारांचो सर्वेचो तू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससूंकप्याच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जमान सतस ताणें काल्स घेतली तुकडो बिहान दिन बसलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबा भयणी तो आमचे संगाता आसा ही इज विथ अस थोडे दंप्या ही गडीभर त्या जेजूचो सांगात आमचे थंय आमचे सांगाता हो बाबार्थ सुगोट परगटूया जिसू मेलो जिसू जीवन सारा जिसू नो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतेल्या आमकां सुमेजताय पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा लुईस पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्याचे वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुण जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्या सुमेजता तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेजतांचे बापा ह्या वेळाचेर हांगासर आसच्या आम्हा सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती बघेवन सुसती सोपती बघेवन धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. भाव भयणी तो जेजू आमचे सांगात आसा आमी बापाक बापा म्हूण उलो मारता आमचे बराबर थंय उलो मारता. त्या सोम्या सांगाता आमी सर्गींच्या बापा लागीं सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आंबोशिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवुशानांत रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आख्या बावर्ताची तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणी हो जेजू ह्या सुमया स्वीकार करूं हांगासर अशें आमी सर्व सुभागे. सुमया तुवें म्हजे भितर म्हणजे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका खंडीत भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.
दिवचे उदार पियम दिसोम्या आनी तान मोजी पाग जिविताचो उडो दयेंदी सोमिया आनी भूक मोजी तांब जिवीत दिवचे उदार पियम दिसोम्या आनी तान मोजी बाग जिविताचो उडो दयेंती सोमिया आनी भूक मोजी तांब प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण संभ्रमण आमी तुका गोवा उडो आनी दाका वायन भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुणा जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्यान ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां शाबीत पावय. ह्या आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावे. दायकन बसात. भाऊ बहिणीनो, येऊनच्या आयतार दैवीक काकुळदीचो आयतारा त्या दिसा हांगासर आमी दैवीक काकुळदीचें फेस्त संभ्रमतांव फेस्ताचे मीस सांजेर आसतलें. येऊनच्या आयतारा सांजेर 4:30 तावन 5:30 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी दैवीक काकुळदीचो तेर्स ताच्या उपरांत 5:30 वरांचेर दैवीक काकुळदीच्या फेस्ताचे संभ्रमीक मीस आसतले. वोट घालूंक तयार जावंक बऱ्यांच वासाप हांगासर आसा आनी अत्मेक चिंतापी मेळटा. दया करून आमच्या उल्याक तुमी पावलो दिवचो. अत्मेक वडिलांनी सांगलें काम आमी क्रिस्तांवांनी करूंक आसा आनी तुमकां हो मोगाचो आदेश हांव दिता. सकाळान ही प्रती घेवची. देव बरें करूं. नवे डाबी करया. दयकर भुरगीं आसा जाल्यार मुखार धाडा. मुखार येवन दी. मनशाच्या भुरग्या सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयच म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागुसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सांगात आमी मागया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन रुलो मारताल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवाणी बर. आमेन. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी कुरपेन भरलेले सुम तुजे सांगता स्ट्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगुचें जेजू. भाऊ भयणीनो, आमच्या दोळ्या आमी धांपया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. वडोल आमी नियाळ केलो तो आमचे सांगाता आसा. तो जेजू आमचे सांगाता आसा. आतां म्हणसो श्लोक की तो सुमिस्तेर आमी नियाळता तो आमचे सांगता आसा म्हणून. देखून हर एक पटी श्लोक म्हणल्या उपरांत त्या जेजूचो कोणाक चड आनी चड सांगत जाय. ताचें हाजीरपण जाय म्हूण बघता ताचे खातीर मागा. त्या जाग्या खातीर मागा. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. जेजू आमच्या कुटुंबांनी तूं राव. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. जेजू सर्व पिडेस्त सांगता, कश्टतल्यां सांगता, निराशेंत आसल्यां सांगता राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. जायत्या भक्तिकांनी तांची तेसवां हांगासर भेटयल्यांत तांकां आशिर्वादीत करच्याक, धैर्य दिवच्याक तांचे सांगता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो.
जायत्या भक्तिकांनी तुजी आशीर्वादां मागल्या आनी तांचे खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. हांगसर आसा ती जायतीं भुरगीं सुम्या तांच्या आवय बापायनी तुवें आशिर्वादीत करच्या खातीर तांकां हांगासर आपोवन हाडलां. ह्या सक्कळ भुरग्यां सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. सक्कळ युवा जाणां सांगाता तूं राव सुम्या. प्रत्येक जावन जायते युवा जण बरें काम आशेतात, बरी सैरीक आशेतात, मती समाधान आशेतात, वायट संगतींत भायर येवंक आशेतात. तांचे सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. सक्कड काजारी जोड्यां सांगाता तूं राव सुम्या. प्रत्येक जावन जी काजारी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात, समाधान आशेतात, त्या काजारी जोड्यां सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. ज्या कुटुंबांनी बेजाराय आसा त्या कुटुंबाक समाधान दिवचे खातीर, ज्या कुटुंबांनी निराश आसा तांकां बरवसो दिवचे खातीर तांचे सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. प्रत्येक जावन सुम्या ज्या कोणाक जिवितच नाका म्हणून भोगता, जिवितांत पयस वेतात, निराशे कुशीन वचून आसात, तांचे सांगाता तूं राव जेजू. तांकां बरवसो दी जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. ह्या पुणशेताक आदार दिल्ल्या दिवच्या, सेवा दिवच्या वावरड्यांक सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. जायते जाणां पिडेस्तान कॅन्सराच्या पिडे वरवीं कश्टातात, काळजाच्या पिडेर किडण्याचे समस्ये अवघड जावन जायते जण गायिल्ले आसात. तांचे सांगाता तूं राव जेजू, गुणकार जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे सांगाता तूं राव जेजू. प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत निराशे येतना, तुजे तावन पयस बसूंक ताळणे येता आसतना, तोडेपटी आमी तुजे तावन पयस वेता आसतना, जशें एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या शिसा सांगाता तूं रावलय, तशेंच आमचे सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. तुज्या उतरां मारिफा तूं आमचे लागीं उलयताय. आनी हांगासर युकरिस्त वेळार तूं आमची सांगाता आसाय आनी आमच्या काळजांनी तूं आयलाय जेजू. आमकां धैर्य दिवच्या, समाधान दिवच्या आमचे सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. हांगासर अशा हर एका भक्तिकां सांगाता तूं राव सुम्या. तांच्या वावरांत तूं राव जेजू, तांच्या बिझनेसांत तूं राव. प्रत्येक जावन जे कोण जिवितांत कश्टून आसात, विविधच्या समस्यांत आसात, जायत्यांनी त्या समस्येंत सुटका मेळच्या मागोवंक विनंती केल्या जेजू. तांचे सांगाता तूं राव. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. जेजू संवसारभर भावार्था खातीर कोण कश्ट जातात, तुजेर विश्वास दवरल्या खातीर कोण दंडोणी एका रितीचे कश्ट अनुभव करतात, तांचे सांगाता तूं राव जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. प्रत्येक जावन आर्यमान म्हणल्यार 3 वर्सांचो भुरगो बायन पडला आनी ताचें कंडिशन सिरियस आसा. त्या भुरग्या पासून मागोवंक त्या कुटुंबान प्रत्येक विनंती केल्या. त्या भुरग्या पासून ती मागया. तशेंच हांगासर आसच्या ह्या भुरग्यां पासून ह्या गाडये सुम्या लागीं आमी प्रत्येक तरान विनंती करया. सक्कड भुरगीं हात जोडा, दोळे धांपा. वडिलांनो तुमी दिमे गेल्यार तावंत तुमचे हात जाता जाल्यार वयर उबा राहा. ह्या भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. तुमी मौनपणी मागा. ह्या भुरग्यां खातीर हांव मागणें करता. भुरगीं सक्कड हात जोडा. बाळू जेजू तुजी आशिर्वादा मागच्या खातीर ही भुरगीं हांगासर आसात. आमी सर्व वडिलां ह्या भुरग्यां पासून मागता बाळू जेजू.
तांचे लागीं तूं राव, तांकां तूं सांबाळून व्हर. सर हिच्या पिडेशिडेंतल्या वायट अभिज्ञांतल्या अणभरांतल्या वायट सक्तींतल्या अवघडांतले तूं तांकां निवार. प्रत्येक जावन पिडेस्त भुरगीं आसा जाल्यार जेजू तांकां तूं आपूण गूण कर. मानसीक रितीन अस्कत भुरगीं आसा जाल्यार जेजू तूं तांकां आपूण सोम्या. ह्या भुरग्यांत एक कसली कावची न्ही बें आसा जाल्यार ताचे तावन सुटका दी जेजू. ह्या भुरग्यां पैकी कोणी वायट सवेक वळख जाल्यार ताचे तावन तांकां सुटका दी सोम्या. ह्या भुरग्यांचें जिवीत तूं आशिर्वादीत कर. कसल्याक सलवणेक ती सांपडना जावन दी. बगार तुज्या आशिर्वादांनी जायते वन भुरगीं जावन ती वाडोवन दी जेजू. ह्या भुरग्यांक तुज्या बळवंत हातांनी सांबाळ सोम्या. केदिंगस तांकां तुजे तावन पयस बसूंक दिनाका. हीं भुरगीं वर्ती भुरगीं जावन वाडोवन दी जेजू. तांचे लागीं तूं राव, तांकां तूं सांबाळ. ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळदेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सपळून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणें स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे इल्ले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जेजू तुवें फोव केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता. जायते भक्तीकाणी हांगासर येवन अर्गां पाठयल्यात तांचे बराबर आमी तुका दिन वाचून सांगता मागता. हे भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णीत केल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचना आनी सांबाळणार. आमचे सगळे पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिव दीत आनी तुजे कळनांतली दैवीक मजा जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद देव आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे ओडुकार हालेलुया हालेलुया. जेजू बाळका मुर्ये सारका भोव सुंदर सोबीत मांडा. बाळकुंडबो गोपातांका सुखांत आनी दुखांत. ये जेजू तुझा मुसो आसरो. राव जेजू तुझे बिन ना कोण दुसरो.